पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। चंद्रयान 3 पावले चंद्राच्या लागीं 23 ऑगस्टाक करतले सॉफ्ट लँडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 ते 24 ऑगस्टाक दक्षिण आफ्रिका भेटेर ब्रिक्स शिखर परिषदेत जातले वांटेकार। साळावले इको टुरिझमाची उदरगत करतले, सैम शिक्षण पार्क बांधतले, मुखेलमंत्र्यांनी केली प्रकल्पाची सुरुवात। राज्य सरकार साधन सुविधेची उदरगत करपाक आसा बांदील, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। नव्यान बांदिल्ल्या कावऱ्या पिर्ला पंचायत इमारतीचे केले उक्तावण। आणि भारत आणि आयर्लंडा मदलो दुसरो T20 क्रिकेट खेळ जाता आयज। मॅच जिखून 3 मॅचीच्या माळेत भारत विजयी आघाडी घेवपाचो करतलो यत्न। आता खबरो विस्तारान। भारताची महत्वाकांक्षी अंतराळ मोहीम चंद्राच्या सामकी लागीं पावल्या। चंद्रयान 3चे दुसरे आणि निमणे डी-बुस्टिंग ऑपरेशन यशस्वी जाले। ह्या ऑपरेशना उपरांत लँडर चंद्राकडल्यान किमान 25 किलोमीटर पयस आणि चडांत चड 134 किलोमीटर पयस उरला। डी-बुस्टिंगान चंद्रयानाची गती उणी केल्या। लँडर योग्य तरेन काम करता अशें इस्रोन सांगला। आता लँडराची अंतर्गत तपासणी जातली आणि सूर्योदय जायमेरेन लँडिंग सायटीचेर वाट पळयतले अशें इस्रोन म्हळां। थंयच्यानच 23 ऑगस्टाक सांजे 5:15 वरांचेर सॉफ्ट लँडिंगाचो यत्न करतले। केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी चंद्रयानाच्या लँडिंगा संबंधान सोशल मिडियाचेर पोस्ट केला। लँडिंगा खातीर तयार रावात अशें तांणी ट्विट संदेशात म्हळां। चंद्राचेर भारता आदी पावपाच्या रशियेच्या यत्नाक धपको बसला। रशियेचे अंतराळ यान लुना 25 तांत्रिक बिगाड आयला, हाका लागून ह्या यानाची कक्षा बदलप शक्य जालें ना। विज्ञानीक ह्या परिस्थितीचे विश्लेषण करतात अशें रशियेच्या अंतराळ संस्थेन म्हळां। रशियेचे लुना 25 सोमाराक चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवार देंवपाचे आशिल्ले। दक्षिण आफ्रिकेत मंगळारच्यान सुरू जावपी 15व्या ब्रिक्स शिखर संमेलनात वांटेकार जावपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 ते 24 ऑगस्ट मेरेन जोहान्सबर्गात आसतले। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स आणि आमंत्रित देशांवांगडाच संवसारीक फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा करतले। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स फुडाऱ्यांच्या संमेलनात भारताचे प्रतिनिधित्व करतले। ब्रिक्सांतल्यान मुखेल उदंती संवसारीक अर्थव्यवस्था ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या समूहाचे फुडारपण करता। वर्साच्या शिखर संमेलनाचो विषय ब्रिक्स आणि आफ्रिका पारस्परीक रूपान बेगोबेग विकासा खातीर भागीदारी, सेगीत विकास आणि समावेशी बहुपक्षीयवाद असो आसा। भविष्या खातीर शिक्षण आणि कुशळटाय विकासात बदल, महामारी उपरांत सुदार हाडप आणि सेगीत विकासाचो 2030 मसुदो अशा कांय विशयांचेर परिशदेत चर्चा जातली। 2019 उपरांत पयलेच फावट ब्रिक्स फुडारी एकठांय येतले। WHOचे महानिर्देशक डॉ टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस हांणी गांधीनगरात आयोजित G20 कार्यावळीत वांटो घेतलो। कार्यावळी उपरांत उलयतना डॉ घेब्रेयेसस हांणी सांगले की भारताच्या G20 अध्यक्षपदा खाला खूबशे उपक्रम चालीक लायल्यात। टेलिमेडिसिन, डिजिटल भलायकी सारख्या गजालींचेर काम सुरू आसा। ह्यो गोष्टी भविष्यात खूब महत्वाच्यो थारतल्यो अशें तांणी मुखार सांगले। 20 countries have agreed under India's presidency is to address the access to counter measures, medical counter measures. So that's very important. Then there is a consensus with the G20 to address that. And the second is the Digital Health Initiative. And WHO will coordinate the initiative and will be its secretariat. And this is to use digital technology, including AI, to achieve universal health coverage. And
I have witnessed here when we visited the Ayushman Bharat Wellness Center how telemedicine can be used to link the health post with a remote hospital and serve people. And we have also, some presentations from some countries with good experience in digital technology. So that's another initiative that we launched today, and that will benefit the whole world. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा सद्याक मध्य प्रदेश भेटेर आसात। घरमंत्र्यांनी भोपाल हांगा गरीब कल्याण महाअभियानात वांटो घेतलो। तांणी मध्य प्रदेशातल्या भाजपा सरकाराचो 20 वर्सांचो अहवाल सादर केलो। मंत्री शहा हांणी ह्या वेळार उलयतना काँग्रेस पक्षाचेर थेट टिका केल्या। तांणी म्हळें की काँग्रेसीन मध्य प्रदेशाक दुयेती केल्ले, मात भाजपा सरकारान स्थापन केल्या उपरांत राज्याक दुयेसांतल्यान मुक्त केले। देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। मंत्री शहा हांणी मुखार सांगले की काँग्रेसीन आपल्या कार्यकाळात विकासा खातीर कांयच केलें ना। काँग्रेसीचे फकत घोटाळे करपाचेर लक्ष आशिल्ले अशी टिका तांणी केली। 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले इस 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूरा इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आणि राना उदरगत महामंडळ जोडपणान साळावले इको टुरिझमाची उदरगत करतले आणि सैम शिक्षण पार्क बांदतले। ह्या खातीर आयज खाशेली कार्यावळ जाली। ह्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार आणि राना उदरगत महामंडळाच्यो अध्यक्ष डॉक्टर देविया राणे आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। 2012 पासून आयज पर्यंत पुराय गोंयांतलो विकास जायत आसा। कित्याक तर सगळ्या गोंयकारांनी म्हणजे डबल इंजिनचे सरकार दिले। डबल इंजिनच्या सरकारा खातीर तो आता नीती आयोगाचे फंड्स उलयतालो, रोहन उलयता आसतना हांव तितून डिटेल वताना। कन्सिस्टन्सी कित्याक डबल इंजिनच्या सरकारांतल्या कारणान आमकां केंद्रांतल्या सरकारा कडेन कितें मागलें काय तें मेळपाक उशीर जायना। आमी पटकन ते डेव्हलपमेंट करपाक शकता। हांव गोंयच्या डेव्हलपमेंटाचेर हांगासर उलोवपाक येवंक ना। तुम्ही मुद्दामून पळयच्यात म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत, मोपा पासून जुवारी पर्यंत, तुझ्या मांडवी पासून बाकी सगळे
हांव उलोवपाक गेलो जाल्यार खूब कितें जातलें. तुमी म्हणटाले आमकां कितें मेळ्ळें. तुमकां वेगवेगळ्यो गजाली मेळपा खातीरच तर हे सरकार कार्यरत आसा. आमच्या सरकारात वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे हांव ताका आतांच विचारतालो की आयच्या एका दिसा भितर म्हाका दिसता एप्रॉक्सिमेटली मोर देन 100 crores ऑफ रुपीजचे प्रोजेक्ट आमी फाउंडेशन स्टोन लायता आनी इनॉग्रेशन करता. सगळ्यो म्हणजे सांगे मतदारसंघातल्या ऑलमोस्ट सगळ्यो पंचायती एक तर आमी इनॉग्रेशन करता जाल्यार फाउंडेशन स्टोन लायता. सांग्या वयले टुरिस्ट डेव्हलपमेंट टुरिस्टाचे प्रोजेक्ट, सांग्या वयले बाकीचे WRDचे प्रोजेक्ट, सांग्या वयले फॉरेस्टाचो प्रोजेक्ट आनी हे सगळे प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना ह्युमन रिसोर्साचेर आमी भर दिता. गांवचो विकास व गांवच्या लोकांचो विकास हाजेर डिपेंड आसा. आता ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केले काय ते इन्फ्रास्ट्रक्चर युटिलायज करपाक म्हणजे आज आमी साळावले धरणाचेर हेजे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता. हे जेन्ना पळोवपा खातीर लोक येतलो हांगासर जेन्ना जाका म्हणजे सगळे त्यांनी नॅचरोपॅथी सांगले, आयुर्वेद सांगलो, तेच्यानी एडव्हेंचर रिसर्च सांगले. हांगा जे इन फ्युचर लोक जाय ते लोक कितें भायले येतले, ते लोक कितें आमचे पणजे मडगांव म्हापशेच्यान येतले ना, ते पळोवपा खातीर येतले. बट काम करपाक म्हाका दिसता तुमच्या जागांतल्या लोकांक सगळो स्कोप आहा. म्हणून पयल्यान पयली येता त्या बऱ्या प्रोजेक्टाक आमी वेलकम करपाक जाय. हो प्रकल्प नीती आयोग गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सां अंतर्गत तयार करतात. ह्या प्रकल्पाक लागून राज्यात पर्यटन व्यवसाय वाडपाक मजत जातली अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. गोवा बियॉन्ड बीचीस करून मुख्यमंत्र्याचे एक विचार आशिल्ले की आमी हिंदरलँडान वचचे म्हणून. आणि हिंदरलँड म्हणजे गांवांनी वचून रुरल टुरिझम कशें प्रमोट करचें, रुरल टुरिझम प्रमोट करून रुरल इकॉनॉमी कशी प्रमोट करची आणि रुरल इकॉनॉमी करून रुरल एम्प्लॉयमेंट कशें तयार करचें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज कश्यो तयार करच्यो हाचेर एक मास्टर प्लॅन तयार करता आसतना एकूच विचार जालो की सर्कीट समज बऱ्यो तयार जाल्यो जाल्यार लोकांक गांवांनी येवन आस्वाद घेवंक मेळटलो. तांकां आमचे गांव कितें, हेरिटेज कितें, कल्चर कितें ही पळोवंक मेळटली. आतां येतले जाल्यार तांकां सर्किटूय तयार करपाक जाय. ते येवन करतले कितें काय म्हणून. इन्व्हेंटरी ऑफ स्टेईंग इन होटेल्स अलॉंग द बीच इज प्लेंटी. भितर येतकर काय ना. सेलावली सारख्या जाग्याचेर जेन्ना हो विचार आयलो, सेलावलीच्या लोकांनी नाल्यार सांगेच्या लोकांनी सदांच उदकाच्या बाबतींत जावं बाकीचे जावं सावथ गोवाक सगळ्यांक दिल्लें आसा. इको टुरिझमाच्या मार्फत आज आमी सेलावली जे आमी आज विचार घेवन आयल्यात रिगार्डिंग नेचर एज्युकेशन पार्क आनी इको टुरिझमाचे डेव्हलपमेंट जे आज बाय दिव्यार हांणीच्या GFDCच्या आणि गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशन बाब गणेश भाऊच्या जोड पावलान हो आज तयार जाता. हातून एडव्हेंचराक नवे तरेचे विचार म्हणजे फ्री फॉल म्हणजे वयर वतात आणि वयल्यान चप्प करून सकयल येतात. नवे एडव्हेंचर एक्टिविटी जे भुरग्यांक ग्रहीत करून एट्रॅक्ट करतल्यो. बाकीचे ट्रायबल विलेज, कल्चरल, इल्युमिनेशन, म्युझिकल फाउंटन कितलेशेच इनकॉर्पोरेट केल्या आणि आता व्ह्यूइंग गॅलरी. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नव्यान बांदिल्ल्या कावऱ्या पिर्ला पंचायत इमारतीचे उक्तावण केले. ह्या वेळार समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, पंचायत मंत्री मोविन गुदीन, आमदार राजेश फळदेसाय आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही इमारत समाज केंद्र म्हणून समाजा खातीर उपेगी जातली. हांगा भुरग्यांक शिक्षणीक सुवात आणि तरणाटे तशेंच बायलां खातीर कुशळटाय उपक्रम जातले अशें मुखेलमंत्र्यांनी उलयतना सांगले. राज्य सरकार जनतेची उदरगत आणि साधन सुविधेची उदरगत करपाक बांदील आसा अशें तांणी मुखार सांगले. बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर क्रिएट करून दिला. हे वयर हॉल दिला, सकयल तेंचे ऑफिसीस वेगवेगळी, सकयल शॉप्स, जेणे करून त्या पंचायतीकूय लॉंग रन इन्कम म्हणजे ल्हानशें इन्कम काय आसना बट ते कायमचे इन्कम त्या ग्रामपंचायतीकूय येतले. आणि ह्या हॉलाचो मल्टीपर्पज यूज जातलो. म्हणजे भुरग्यांच्या एड्युकेशना पासून ते गांवांतल्या तरणाट्यांच्या आणि महिलांचे स्किलिंग पासून म्हणजे जेन्ना जेन्ना हो हॉल गांवांतल्या भुरग्यांक एखाद्या वेळी करियर गायडन्सा खातीर आसतलो, एड्युकेशन क्लासीस घेवपाक आसतलो, वेळ पडल्यार ती फ्री ऑफ कॉस्टूय अवेलेबल करतली. गांवांतल्या महिलांच्या खातीर जर ट्रेनिंग घेवपाची आसतली, कदाचित ती फूड प्रोसेसिंग म्हणजे आमी सिंपल शब्दान जर सांगता लोणचें शिकपाची जर कार्यशाळा आसत जाल्यार ती बी हांगासर लागपाक जाय. आणि जेणे करून लॉंग रन क्लासीस म्हणजे आमी म्हटलें की सगळ्यांनी मेळून ते मॅन्युफॅक्चर करुया, पॅकिंग करुया जाल्यारूय ह्या हॉलाचो बरो उपयोग जावपाक शकता. आणि खूब बऱ्या पद्दतीन हांवें कित्याक म्हटलां गांवाची उदरगत ही प्रत्येकाच्या म्हणजे इन्कमाचेर डिपेंड आसा. आणि इन्कम जर मेळटलो आसत जाल्यार ताका ट्रेनिंगाचेर डिपेंड आसा. एड्युकेशन आनी स्किलिंग हे दोन कंपोनंट खूब म्हत्वाचे आसा. त्या ती भुरग्यांचे जशें एड्युकेशन आणि महिलांचे स्किलिंग
आमी जर गांवांतल्या तरणाट्या चलयांक घेवन हांगा तांकां टेलरिंगच्यो क्लासीस दिल्यो आनी परमनंटली जरी टेलरिंग म्हणजे फाल्यां सकाळी खंयच्या एकंदर इन्स्टिट्यूशना खातीर कपडे शिवून दिवपाचे जरी जाले जाल्यार तेय बी हांगासर दिवपाक शकता अशा विजनरी नजरेंतल्यान ह्या कंप्लीट इन्फ्रास्ट्रक्चरा कडेन पळोवपाक जाय. हिमाचल प्रदेशात परतून एक फावट भरपूर पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. हवामान विभागान 21 ऑगस्ट मेरेन 6 जिल्ह्यां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हिमाचल प्रदेशात पावस आनी पालसणां कोसळिल्ल्यान 338 लोकांक मरण आयला जाल्यार 300 परस चड लोक जखमी जाल्यात. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आणि माहिती आणि वितरावणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी मार बशिल्ल्या महामार्गाची पळोवणी केली. पावटा साहेब विधानसभा क्षेत्रातल्या राष्ट्रीय महामार्ग 707च्या इबाडिल्ल्या भागाचे तांणी निरीक्षण केले. हिमाचल प्रदेशात उटंगराचो पावस आणि हुंवाराक लागून जाल्ल्या हानीची पळोवणी करपाक ते शिमलात पावले. तांणी मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांच्या वांगडा मार बशिल्ल्या वाठाराची पळोवणी केली. और बहुत ही दुखी हुआ है यह देखकर कि यह त्रासदी किस तरीके से मानवता के लिए और हमारे जनजीवन को इसने अस्त व्यस्त किया है. प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता. हम सब की जो क्षति हुई है उसके प्रति परिवारजन जिनकी क्षति हुई है हमारी सबकी सहानुभूति है. प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास हो रहा है. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. आइए मनोरंजन की एक नई दुनिया में डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री DTH सर्विस जिसमें आपको मिलेंगे मनोरंजन से भरपूर 6 टीवी चैनल्स, 10 मूवी चैनल्स, 7 म्यूजिक चैनल्स, 2 चैनल्स स्पोर्ट्स के, 22 चैनल्स समाचार के, 2 लोकसभा और राज्यसभा के, 8 आध्यात्मिक चैनल्स और 38 क्षेत्रीय चैनल्स, यानी कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 95 टीवी चैनल्स और साथ ही साथ आपको मिलेंगे आकाशवाणी के 39 डिजिटल रेडियो चैनल्स भी. इतना ही नहीं, ये सभी चैनल्स आपको मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, यानी बिना किसी मासिक केबल शुल्क के. बस एक बार डीडी फ्री डिश लगवाइए और जीवन भर पैसे देने से छुटकारा पाइए. अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.doordarshan.gov.in. डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी साहित्य परिषद मंगळुरू आणि कोंकणी लेखक संघान कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दिसा निमतान आयज दुसरे चारोळी साहित्य संमेलन पणजेत आयोजित केल्ले. ह्या वेळार राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. N शिवदास मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. कवी आणि गीतकार जोसी पिंटो हांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. गौरीश वेर्णेकार, रेमंड डिकुना ताकोडे, मिलिंद भरणे आणि हेर पदाधिकारी, साहित्यीक, कोंकणी मोगी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. समोर जर सगळे जर बशिल्ले जर तांकां कोंकणी समजता जाल्यार मागीर इंग्लिशीन कित्याक उलोवंक जाय. इंग्लिशीन उलयलो म्हणजे कितें उंच व्हडलो मनीस आनी कोंकणीन उलयलो म्हणजे तो कमी किंवा एखाद्या मराठीन उलयलो म्हणजे तो कमी मनीस अशें न्ही, तो अशिक्षीत न्ही. पण आमी तें उलोवपाची गरज आसा आनी ताका लागून आमी केवळ चारोळी संमेलन आसतलें, वर्कशॉप आसतलें हें सगळें आमी करताच. पण हें करता आसतना शाळेंतल्या भुरग्यांक लागून सुद्दां वेगवेगळे कार्यक्रम जर, कारण व्हडलो खर्च येना. एखाद्या शाळे भितर एखादें कॉम्पिटिशन दवरलें जाल्यार तातूंतल्यान एक नवीन कवी तयार जाता, नवीन ताचें साहित्य तुमच्या पर्यंत पावता. आनी ताका लागून हे वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जर आमी केलें आनी खास करून आमी सगळ्यांनी ठरोवं जाय. एखाद्या कार्यक्रमाक गेलो आसत
जाल्यार ते जर सगळे समोर बशिल्ले जर सगळे कोंकणी समजता आसत जाल्यार प्रामुख्यान कोंकणीचो उल्लेख उलोवंक जाय, भाशण उलोवंक जाय. आनी त्यामुळे कोंकणी, कारण आमी पळयतात की गोंयाभर आमी भायर जर खंय गेले आसत जाल्यार ते आपल्या भाशेन सगळे जाण उलयतात. कारण उलोवपाची भाशा, बरोवपाची खंयची आसत, पण उलोवपाची भाशा जी आसा ती भाशा आपल्या भाशेन उलयतात. आनी म्हणून आमी ज्या वेळाचेर सावथ इंडियेक वतात, आमी कारवार, मंगळूर हे अपवाद आसा, कारण ते थोडेशे कोंकणी उलयतात. पण मातशे फुडें जर सरले आसत जाल्यार तांकां कोंकणी येना, केवळ ते कन्नड उलयतात आपली भाशा. तेलंगणान गेले जाल्यार ते तेलुगू उलयतले, तामिलाक वचत जाल्यार ते तामील भाशेन उलयतले. आनी त्यामुळे जी जशी भाशा आसा त्या भाशे भितर ते आपले उलयतात. आनी तातूंतल्यान एक हें जाता, ती कमीपणा भितर माननात. शिकिल्लो मनीस आसा तोय त्या भाशेन भाशण करता. आनी त्यामुळे आमचे बसून आमी सगळ्यांनी सुरवात करपाक जाय. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी राहुल गांधी हांचेर खर टिका केल्या. राहुल गांधी हांणी गलवानात संघर्ष करपी जवानांचो अपमान केला अशें तांणी म्हळें. राहुल गांधी देशाक बदनाम करता आनी ते चीनाचे प्रोपोगंडा मशीन जाल्यात असोय आरोप रविशंकर प्रसाद हांणी केलो. आयज ते पत्रकार परिशदेंत उलयताले. राहुल गांधी जी, आप गलवान के हमारे सैनिकों के बलिदान और बहादुरी पर सवाल उठा रहे हैं ना. कितना हिम्मत दिखाई गलवान में हमारे बहादुर जवानों ने कि चीन को पीछे हटना पड़ा. ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? तो ना आप होमवर्क करते हैं, विदेश नीति आप कितना समझते हैं, इस पर भी बहुत चर्चा हो चुकी है. लेकिन वहां जाकर के भारत को बदनाम क्यों करते हैं और चीन के हाथ में आप एक प्रोपेगेंडा की मशीनरी क्यों बनते हैं? लडाखात वाहन दर्येत कोसळिल्ल्यान 9 जवानांक हौतात्म्य आयला. लेहा लागीं सेनेचे वाहन दर्येत निसरून पडले. ह्या दुर्घटनेत जखमी जाल्ल्या एका जवानाचेर उपचार सुरू आसात. लेह अपघाताचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि घरमंत्री अमित शाह हांणी दुख उक्तायला. भारत आणि आयर्लंडामधलो दुसरो T20 क्रिकेट खेळ आयज जातलो. पंगडाचो मुखेली जसप्रीत बुमराह फॉर्मात आशिल्ल्यान भारतीय पंगड उत्साहीत आसा. पहिल्या मॅचीत भारतान आयर्लंडाक 2 धांवड्यांनी हारयलो. पावसाक लागून ह्या मॅचीत व्यत्यय आयिल्लो. डकवर्थ लुईस नेमा प्रमाण भारतान ही मॅच जिखिल्ली. आयची मॅच जिखून 3 मॅचीच्या माळेत भारत विजयी आघाडी घेवपाचो यत्न करतलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.3 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.6 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. चंद्रयान 3 पावले चंद्राच्या लागीं. 23 ऑगस्टाक करतले सॉफ्ट लँडिंग. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 ते 24 ऑगस्टाक दक्षिण आफ्रिका भेटेर. ब्रिक्स शिखर परिशदेत जातले वांटेकार. साळावले इको टुरिझमाची उदरगत करतले. सैम शिक्षण पार्क बांदतले. मुखेलमंत्र्यांनी केली प्रकल्पाची सुरवात. राज्य सरकार साधन सुविधेची उदरगत करपाक आसा बांदील. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत. नव्यान बांदिल्ल्या कावऱ्या पिर्ला पंचायत इमारतीचे केले उक्तावण. आणि भारत आणि आयर्लंडामधलो दुसरो T20 क्रिकेट खेळ आयज जातलो. मॅच जिखून 3 मॅचीच्या माळेत भारत विजयी आघाडी घेवपाचो करतलो यत्न. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.